Just imagine. To be kini or not to be kini is the question. गोंयान बिकिनी जाय काय बिकिनी नाका गोंय व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला इश्टानो. आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण हो जाला इश्टानो. दर्यावेळी वचप कित्याक बिकिनी ना जाल्यार. देर आर सम हू आर नॉट इन फेवर ऑफ बिकिनी. कितें बिकिनी किणी जरा काना कळे. टूरिस्टिक डेस्टिनेशन में बिकनी बंद होना चाहिए क्योंकि एक कंट्रोल नहीं होता है. क्या कंट्रोल नहीं होता है सर. म्हणजे बिकिनी घातलेल्या टुरिस्टांक पळोवन कितें जावं शकता म्हणटा तुम्ही मिनिस्टर. ऑफकोर्स विचार बिकिनी घातल्यानंतर टुरिस्ट जे येतात तांकां आमी कंट्रोल करूं शकना. अशा बाबतींत काही नाका आशिल्ले प्रकार घडूं शकता. नाका आशिल्ले प्रकार घडू शकता म्हणजे एक्झॅक्टली कितें मातशें विस्काटावन सांगू शकता सुदीन बाब. म्हणजे इन डिटेल सांग सुदीन कितें उत्तेजना जाता सिल्क स्मिथाक पळयतकूच बी तसली उत्तेजना बी तशें बी म्हणटा तूं. Once and some of the tourists, they drink and go on the beaches. They may touch to that particular lady or this, which is also. ओके 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 कळ्ळें कळ्ळें सुदीन बाब कळ्ळें. आय डोंट वॉन्ट टू पुट यू इन डिफिकल्ट सिट्युएशन. आमकां हेचे डिटेल्स आमकां बाबूश बरें दिता आसलो. मोन्सेरात न्हू म्हापसा MLA तोय बाबूश न्हू तो एकटोच बाबूश आसा तर. ओके इट्स व्हेरी सिंपल. आमी कांय गोंयकारांकूच विचारया की बिकिनी जाय काय बिकिनी नाका. ओपिनियन पोल घेवया ऑन बिकिनी. जस्ट इमॅजिन. CM, what is your opinion about bikini? ना सिरियसली CM तू हसलं त्याच्या दोळ्या मुखार तरी कितें तरी दृश्य येयलें. बरें ट्युरिस्टांनी बिचाचेर बिकिनी घातल्यार जाता. तुजें वैयक्तीक मत कितें. वॉट आर द पॅरामिटर्स फॉर वेअरिंग बिकिनी. कोण कितली चड्डी घालता हो म्हजो विशय न्हय. दादलो आसूं बायल आसूं. चड्डी हाऊ चीप इज दॅट. यक्स चड्डी कितें चड्डी पे गड्डी ऑफर. चड्डी बी म्हणप कितें. Why media is so much interested in creating a problem? ओके 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 सो तुम्ही म्हणटा की गोंयान बिकिनी घातलें म्हणून कांयच प्रॉब्लेम ना. There's no problem at all. सो आतां आमी पळयलें की CM इज इन सपोर्ट ऑफ बिकिनीज. आतां पळोवया नेक्स्ट कोण. ओके टुरिझम मिनिस्टर सर गोंयान बिकिनी घातल्यार चलता काय ती बॅन करपाची. बिकनी घालून भोंवप ना हो खंयसरूच कायदो ना. न्ही सुदीन ढवळीकरान बिकिनी संस्कृतीक विरोध केला सारको. तें बी हिंदीन इंग्लिशीन मराठीन आनी कोंकणीन चार भाशांनी विरोध केला. बिकिनी गोंयान बंद करा त्रास जाता जिवाक म्हणटा सुदीन. पूण तेंच्या विचाराक हांव तरी सहमत ना. सो आतां पर्यंत तुमी पळयलें की चीफ मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टराक बिकिनी जाय गोंयान कंपल्सरिली. आतां MGPचे मेळ्ळे आमकां BJPचे व्हर्जन मेळ्ळें आमकां काँग्रेसीचो कोण तरी जाय. ओके शांताराम नायक आमच्या बरोबर आहा. जस्ट इमॅजिन. शांताराम बाब गोंयान बिकिनी घालप बॅन करूंक ना जाल्यार आमची गोंयची प्रगती बरी जातली. सो गोंयान बिकिनी आनी पब्स आसले म्हणून कांय जायना. आम्ही सदांच सांगला की जर तर भाजप सरकार हे दोन्ही इश्यू व्हरता जाय आमचे सरकार सदां आसतलें म्हणून. शांताराम बाब गोंयाक स्पेशल स्टेटस आमकां स्पेशल स्टेटस कित्याक जाय. बिकिनी जाय म्हणटा गोंयाक पण स्पेशल स्टेटस जाय कित्याक म्हणटा शांताराम बाब. ओके सर तुम्ही ऑलरेडी बिकिनीज आनी पब्स गोंयान आसुनी म्हणटा. हे हिप्पी कल्चर परत एकदा सुरू करीत जाल्यार तुमचो तेंको आसतलो. ते मागीर आतां हे दोन विशयाचे हांव. सो शांताराम बाब इज व्हेरी मच क्लियर. बिकिनी आनी पब्स गोंयान जाय. स्पेशल स्टेटसाची गोंयाक गरज ना आनी हिप्पी कल्चर हाडप मागीर पळोवया म्हणटा तो. म्हणजे विल सी इट लेटर. जस्ट इमॅजिन.
जुजेबाब आमच्याकडे आमचे एक NCPचो एक असो एक लिडर जाय म्हणतो जुजेबाब पयलीं भशेन दर्यावेळेर बिकिनी घातलेली सुंदरियां लोकांक पळोवपाक मेळपा ना खंय. आयज लोकांचे अशे हाल जाल्या. सामकें नेत्र सुख म्हणून कितें आसता काय ना. दर्यावेळेर बिकिनी क्लॅड बेब्स आसता पळय तांकां पळयलें जाल्यार ही लोकांची चूक जुजेबाब तूं म्हाका सांग दोळ्या मुखार कितें दिसता तें पळयतलो न्हू कोणी. पूण म्हाका दिसता ही चूक म्हणटा ती कोणाची न्हू, लोकांची न्हू. ही चूक जर निवडून काडल्यात ते आमदारांची. ओके लास्ट क्वेश्चन बेस्ट बिकिनी बेब्स खंय पळोवपाक मेळटा जुजेबाब. फॉरेन कंट्रीज. बऱ्योच भोंवड्यो मारल्या पयलीं काय बरें बरें आमकां दिसता न्ही आनी कोणाक विचारूं नये कित्याक सगळ्यांकूच बिकिनी घातलेलो जाय. बिकिनी म्हणजे फकाणां करपाची गजाल न्ही इश्टानो एक्चुली. जस्ट इमॅजीन म्हणटा गव्हर्मेंट शूड बी लायक अ बिकिनी 90% ट्रान्सपेरंट. जस्ट इमॅजीन. मित्रांनो आयच्या युगान चाव करप कठीण पण कॉन्ट्रोवर्सी करप सामकें सोंपें. ह्या आठवड्यान कोणें कॉन्ट्रोवर्सी केली आनी कशी आनी कशें तें नॅशनल चॅनलाचेर शायन जालें अशें तेंच्यांनी कितें म्हटलें पळोवया आमी. तशे कपडे घालून जर पबान गेली आसत थंय कितें जातलें. यू कॅनॉट बॅन एनीबडी गोईंग एनीवेअर. मित्रांनो जस्ट इमॅजीन आयज तुमकां दाखयता हाव टू मेक अ कॉन्ट्रोवर्सी. खेडेगांवांतल्यान आयिल्ले आमदार हांव आनी अनंत शेट अशे आमी एक 10-12 जाताले. पूण आमच्या हितून भितर जो महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक सादारणता नोकरी म्हणटा खबरूच ना. तें जर कळटलें जायत जाल्यार तें जर बरें जातलें जायत जाल्यार आमकां ग्रामीण भागा भितर कशा प्रकारच्यो इंडस्ट्री हाडपाक जाय हेजो पयलीं अभ्यास करचो पडटलो. आतां हितून कॉन्ट्रोवर्सी करपा सारकें कांयच ना पण करपाची आसा जर तुका खाज आसा जाल्यार ती अशी करूं येता. मातशें रिवायंड मार रे. पूण आमच्या हितून भितर जो महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक सादारणता नोकरी म्हणटा खबरूच ना. व्हेरी जनरल स्टेटमेंट. पण आमच्यान अशें करूं येता न्ही वॉट इज दीस. ही म्हणजे कितें महादेव नायक अशें म्हणपाक सोदता महिलांक कांयच येना शिरोडान म्हणजे महादेव नायकाक बायलांचो राग येता. ही हेट्स वुमन ही इज अ मिसोजिनिस्ट. पूण आमच्या हितून भितर जो महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक सादारणता नोकरी म्हणटा खबरूच ना. पूण आमच्या हितून भितर जो महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक सादारणता नोकरी म्हणटा खबरूच ना. पूण आमच्या हितून भितर जो महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक सादारणता नोकरी म्हणटा खबरूच ना. पळयलें एका साद्या स्टेटमेंटाची कशी खमंग कॉन्ट्रोवर्सी करूं येता ती. हें कांयच न्हू इम्पॉर्टंट काम अजून बाकी आसा. हेलो नमस्ते सर कैसे हैं. अच्छा एक बाइट भेज रहा हूँ गोवा से. एक गोवा के मिनिस्टर की है मैटर आप देख लीजिए. मैंने पूरा वो सब टाइटलर वगैरह सब डाल दिया है. हाँ आपको हमारा जो रिपोर्टर है हाँ अफेक्शन ऑर्नामेंट. हाँ रिपोर्टर का नाम वही है अफेक्शन ऑर्नामेंट. हाँ अफेक्शन ऑर्नामेंट ही रिपोर्टर का नाम है और वो आपको बाइट भेज देगा. हाँ क्या प्राइम में हो जाएगी. हाँ ओके प्राइम न्यूज़ में आएगी और 2 दिन उस पर ये चलेगा डिबेट चलेगा. ठीक है अच्छा वो भेज देगा आपको. नाम रखिए रिपोर्टर का नाम रखिए या अफेक्शन ऑर्नामेंट या ओके अच्छा ठीक है भाई. आणि मागीर हीच बायट NDTV CNN IBN हेडलायन्स टुडे ह्या नॅशनल चॅनलाचेर रात दीस अशी धुमशाण घालता. गोवा के मंत्री का ये बयान विरोधियों के निशाने पर आ गया है. आमच्या हितून भितर जो महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक सादारणता नोकरी म्हणटा खबरूच ना. पूण आमच्या हितून भितर जो महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक सादारणता नोकरी म्हणटा खबरूच ना. महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक सादारणता नोकरी म्हणटा खबरूच ना. आणि कॉन्ट्रोवर्सी करूया बारीक करूया चल करूया पया स्टार्ट कर रे. I believe in Goa, 18 to 20% of the population is diabetic. When I say 18 to 20% of the population, it includes our Honorable Chief Minister, myself and my colleague Mr. Dodikar as well. And after enough mirch masala to this bite, I believe in Goa, 18 to 20% of the population is diabetic. When I say 18 to 20% of the population, it includes our Honorable Chief Minister, myself
and my colleague Mr. Dodikar as well. आणि एक लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी पळयात कशी करू येता ती लास्ट सामकी लास्ट. नॉर्मली रोटेरियन म्हणले की 30-40 बोडके असतो. हे सीएम कितें म्हणटा. नॉर्मली रोटेरियन म्हणले की 30-40 बोडके असतो. नॉर्मली रोटेरियन म्हणले की 30-40 बोडके असतो. सो अशी करप आसता कॉन्ट्रोवर्सी. पण हांगा पळया संवसारान कॉन्ट्रोवर्सी जाता, एक्सिडेंट जाता, बॉल जाता, पावस पडना, भाजी पेट्रोल सगळें म्हारग जाता. पण हेका तेजें कांयच पडलेलें ना. तो आपल्या हितून मदमस्त आसा सारको. आनी हेका पळया पावसाच्या हांगा कितें पत्तोच ना पावसाचो. आनी हो डेली रिहर्सली मारता. श्रावण मास जाला हेजो. एक मोर आपली पाका फुलयता म्हणजे पावसाच्या आगमनाची चाहूल दिता अशें ना. ताका आनी एक रिजन आसा. एक्चुअली ही इज अट्रॅक्टिंग फिमेल मोर विथ हिज फेदर्स. आता तो कित्याक अट्रॅक्ट करता ते तुमी सोदून काडा. आणि ह्या कमेंटा खातीर सीएमाक बेस्ट गॅग 2014 अवॉर्ड दिलो गेलो. हालींच. हे भगवान अच्छे दिन कब आएंगे. भैया तोड़ दो ये दीवार. ये अदानी की दीवार है, टूटेगी नहीं. मित्रांनो, आशा करता की तुमच्या ज्ञानचक्षुचेर मात सुद्धा उजवाड पडूंक नासतलो. कारण ह्या प्रोग्रामांसून जर तुमच्या ज्ञानान कितें भर पडत जाल्यार इट वील बी माय बिगेस्ट डिफीट. हो प्रोग्राम कितें शिकवणी शिकोवपा खातीर बी न्हू, ज्ञान वाडपा निवळ एंटरटेनमेंट आनी स्पूफ आणि अवचिंतपणा करपा खातीर पिशापणा करपा खातीर तयार केलेलो हो प्रोग्राम. सो कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचो आमचो उद्देश नासता. आणि येस, नो एनिमल्स वे हर्ट ड्युरिंग मेकिंग ऑफ दीस प्रोग्राम. भाई ब्रेक घे, पचकायले आता. चल बेगीन ब्रेक घे. फस ब्रेक घे बेगीन ब्रेक. ओके 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 घेता सगळे तितलो प्रेशर घालपा लागल्या. ओके एक बारीक विसव घेऊया. जस्ट इमॅजिन